ओके धन्यवाद। आज 30 जानेवारी या देशाचे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधीजीची पुण्यतिथी। आयच्या दिसा आम्ही हांगा गांधी सर्कलाकडे तांकां फुलाची आर्गां ओतून तांची याद केली। महात्मा गांधीजीची हत्या करणारे RSS विचाराचे सरकार आज राज्यातूय आसा आणि केंद्रातूय आसा। या सरकारान कितलोय प्रयत्न केलो तरी म्हाका दिसता महात्मा गांधीचे विचार हे ते कशेच मिटोवपाक शकना। महात्मा गांधीजी जाणी आमकां शिकयले की सत्य आणि अहिंसाच्या मार्गार गेले जाल्यार सत्याची सदांच जीत जाता। आणि आम्ही पळयले की चिंबलच्या गांवांतले लोक 34 दीस आंदोलनाक बशिल्ले सत्याच्या मार्गान अहिंसाच्या मार्गान तांची काल जीत जाली। या सरकारान सगळे प्रयत्न केले। जेन्ना गोंय राज्याचे अधिवेशन आशिल्ले, जेन्ना विरोधी पक्ष आणि आमचे बाकीचे आमदार विधानसभेन जेन्ना तो प्रश्न उठयताले तेन्ना या राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान थंय आपली गाडी धाडून जॅमर घालून चिंबलकरांचो आवाज गोंया मेरेन पावचो न्ही, विधानसभेन पावचो न्ही म्हणून थंय जॅमर घालून तांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केलो। पूण विधानसभेन सुद्धा आणि पुराय गोंयभर चिंबलकरांचो आवाज पेडणे ते काणकोण मेरेन पावलो। गेल्ली 14 वर्सां आमी पळयता की हे सरकार फक्त गोंयकाराच्या विरुद्ध काम करता। सरकार म्हणटा ते बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल आसता, पूण आमी आतां पळयतात की हे सरकार फक्त जबरदस्तीन गोंयकाराचेर अन्याय अत्याचार आणि प्रोजेक्ट लादपाचो प्रयत्न करता। पूण चिंबलकरांनी दाखोवन दिले की जर तर गोंयकार जर एक झाले, जर तर सत्याच्या आणि अहिंसाच्या मार्गार जर तर आम्ही गेले जाल्यार डबल इंजिन न्ही ट्रिपल इंजिन सुद्धा जर असले जाल्यार या राज्याचो मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केलो 25 करोड रुपये आम्ही मोडले म्हणून। म्हाका दिसता ह्या मुख्यमंत्र्याचेर प्रोब जावपाक जाय। एक राज्याचो मुख्यमंत्री हेड ऑफ द स्टेट असले जर तर बेजबाबदार जर तर वक्तव्य करता, हे 25 करोड कोणाच्या पोलसान गेले, हे 25 करोड खाले कोणे हाचेर प्रोब जावपाची गरज आसा। म्हाका दिसता तांचो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयान आयलो, ताणें खरें म्हणल्यार मुख्यमंत्र्याचेर इन्क्वायरी बसोवपाक जाय की हे 25 करोड खाले कोणे। एक चीफ मिनिस्टराक अशा बेजबाबदारपणे स्टेटमेंट दिवप हे सोपना। गोंयकार आज या सरकाराचेर विटल्या। आम्ही विधानसभेन पहिले की प्रत्येक विषयाचेर हे सरकार आज बॅकफुटार वता। आज गोंयचे जागे जमनी भाटा बेसा हे सरकार काबार करता, नवी नवी अमेंडमेंटां हाडटा। सो आयच्या ह्या दिसा फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधीजी हांच्या पुण्यतिथीच्या दिसा म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी सोपूत घेवपाक जाय की त्यांचे विचार त्यांचे आदर्श हाचेर चलपाची आज गरज आसा। आमचे लीडर राहुल गांधी सांगता की संविधान धोक्यान आसा आणि तो दिसता म्हाका आज आमी पळयलो। आझाद मैदान म्हणटा तो एक जागो जंय मार्टसाचे आमी पुण्यतिथी मनयता, तांची जयंती मनयता। गोंयकाराचो जर कोणाचो जर आपलो आवाज व्यक्त करपाचो आसा, आपले विचार व्यक्त करपाचे आसा जाल्यार तांकां थंय फ्रीडम आसा आझाद मैदानाचेर। पूण आमी पळयलें की चिंबलकरांनी जे उलो दिल्लो की आज तांचो प्रोटेस्ट आसतलो आझाद मैदानाचेर, ज्या संविधानान तांकां अधिकार दिला, हे भारतीय जनता पार्टीचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार लोकांचो अधिकार काढून घेवपाचो प्रयत्न करता।
आज काळाची गरज हा की सगळे गोंयकार एक जावपाक जाय आणि ह्या भ्रष्ट सरकाराक म्हाका दिसता 2027 आमकां गोंयच्यान हुमटून भायर उडोवचें पडटलें. आज मार्टिन्स डे आणि ह्या दिसाक आमच्या महात्मा गांधीचो असॅसिनेशन गोडशेन केलेलो आनीक आज जरी तर इतिहास पळयल्यार ह्या बीजेपी सरकार जो भ्रष्ट जुमला पार्टीचो सरकार आज इतिहास रिरायट करपाक सोदता. खास करून आज जेन्ना आमचे स्वर्गीय सगळे फ्रीडम फायटरांक आमी आज नमन करता आनीक काँग्रेस पक्ष आनी ह्या पक्षान कॉन्ट्रिब्युशन खूब आसा टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. आज जेन्ना मार्टियर्स डे आमी सेलिब्रेट करता तेन्ना याद जाता आनीक आमकां म्हाका दिसता आयच्या दिसाक गोंयांत जी क्रांती पेटलोली आसा खास करून मूळ गोंयकार जे आमचे जावं एसटी भाव ओबीसी भाव ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान तेंचेर अन्याय केलेलो आसा आज ते झगडटा. अशें दिसता ते पुर्तुगीजाचें शासन आसा काय कितें गोंयांत. दोतोर प्रमोद सावंत आनी ताजे कॅबिनेट मिनिस्टर आनी ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार कंप्लिटली फेल जालेले आसा. लॉ अँड ऑर्डर मूड, रेप्स मूड, मर्डर मूड, वयता थिंगा करप्शन, वर्ल्ड रिकॉर्ड केलेले आसा 25 कोटीचे बॉन्ड मारलेले आसा. 25 कोटीचे बुराक मारपाक 25 कोटी ह्या सरकाराक लागता. हे वर्ल्ड रिकॉर्ड म्हाका दिसता खंयचे संवसारांत ना. पोटाश्यो मारपाच्यो जाता थिंगा जे आश्वासन दिला तेजे उरपाटे करपाचे हे सरकाराचे लक्ष जालेले आसा. तर हे लोक आज दिसता खास करून चिंबेलचे जो उलो चिंबेलकार गोंयकार जे मुखार मारतले खास करून आमचे पर्यावरण आमचे दायज राखपाक थिंगा काँग्रेस पक्ष सदांच मुखार आसतलो. आमी लोकां बरोबर सदांच आसतले. त्याच पद्दतीन आज हो सरकार जो मनरेगाचें नांव चेंज करून दुसरें नांव दिवन जे हिस्ट्री पाड घालपाचो प्रयत्न जो सरकार करता खास करून ह्या बीजेपीचे सरकार करता. हीच मनरेगा स्कीम आज आमी जेन्ना महात्मा गांधीच्या नांवान जेन्ना आमचे डॉक्टर मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी हेमी जेन्ना ही स्कीम केलेली कोविडाच्या वेळार दुसऱ्या दिसाच्या वेळार आमचे बारीक लोकांक पावताली. ह्या सरकाराचे लक्ष जे रीण वाडटा गोंयांत वाडटा देशभर वाडटा अनएम्प्लॉयमेंट वाडटा फक्त डायव्हर्जन टॅक्टीक करपाक हो सरकाराचो लक्ष आसा. हेज विरुद्ध सदांच काँग्रेस पक्ष मुखार लोकां बरोबर आसतलो. आनी आयच्या दिसाक आमचे सगळे ऑफिस बेरर पार्टीचे प्रेसिडेंट सगळे ऑफिस बेरर आमच्या महान महात्मा गांधीक जेन्ना आमी आज नमन करता त्या वेळार आमचे मदें देवा लागीं मागता एक शक्ती येवपाक गोंयकारां मदें गोंय सांबाळपाक एज गोंयकार पयले आनी ते सांबाळले जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ती सॅक्रिफायस जी क्रांती करपाक जाय ते लोकां बरोबर आमी सदांच काँग्रेस पक्ष